मंगलम मंगलम भगवान विष्णुः मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम. चौडेश्वरी महालसा देवालयाचे 27ನೇ वर्षाचे वर्धंती उत्सवाक प्रतिवर्ष न चुकता हांगा स्वामेल वास्तव उरताशिले. फस्ट ब्रेक जाल खंय की म्हळ्यार कोविडा टायमार ताज्या पयल तुलेन एक वर्ष वैकेची चूक नाशिची आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यान लागी लागी 22 वर्ष कंटिन्युअस स्वामी हांगा वास्तव्याक आयले. तदनंतर कोविडाच्या टायमारी एक 2 वर्षाचे व्यत्यास जाले कडेर आमी 1 वर्ष पर्तगाळी मठा तुलेन हांग येवन गेनू वापस आमी पर्तगाळी मठाक गेले. कित्याक म्हळ्यार प्रिय गुरुवर्य स्वाम्याले वृंदावन जाल्ले 1 वर्ष पर्यंत आमी खंय वास्तव्य आमी नाशिल्ले, मठांतू आशिल्ले. सो तेन्ना 1 वर्ष आमी पर्तगाळींतल्यानच हांग येवन रथोत्सव करून वापस आमी पर्तगाळीक गेल्ले 2022 लागी लागी. तदनंतर 2023 आमी आयले, 2024 आमी आयले. आतां 2025 आत्ताची सांगिल प्रमाणे बेंगलोर चातुर्मासांतूची तांणी विनंती दवरले की 1 वर्ष वैकेची स्वाम्यान हांगा मुक्कामाक येवं का म्हणून घेनू. त्याची संदर्भारी हिरेगुत्ती लोकांना वैकेची त्यांनी एक प्रस्तावन दवरले. हिरेगुत्ती महालक्ष्मी रवळनाथ देवस्थानांतू प्रतिष्ठा वर्धंती वैकेची आयच्या दिवसाकची फाल्गुन कृष्ण द्वितीया आणि चौडेश्वरी म्हालसा नारायणी देवस्थानांत वैकेची प्रतिष्ठापन फाल्गुन कृष्ण द्वितीया. आता दोन्ही कडे वास्तव करचेक जायना आमकां. हां, 2 स्वामी आशिल्ले असल्यार एक स्वाम थंय एक स्वाम हांगा मॅनेज करीत आशिल्ले. आता आमी पिठाधिपती जावन आशिल्ले निमित्तान आमकां दोन्ही कडेन वचचेक अनुकूल जायना. त्या निमित्तान आमी विनोदाक सांगले अशीशी हिरेगुत्ती लोकाले तांगेले एक अशीशी अपेक्षा आसा. तांगेले सहस्र कुंभाभिषेक आसा, 1000 कलश थंय देवाक स्नपनाचे विधी विधान आसा. तेनेशी 90 वर्ष जाल्लो आसा. आनी हाजे पयले हिरेगुत्तींतू आमगेले वास्तव्य जाल्लें ना. त्या निमित्तान तांणी मस्त अपेक्षा करून घेवन बसलेची. सो 1 वर्ष तुमगेले हाका वास्तव्य करचेक आमकां अवकाश जायना. सो आमी तांकांय बेजार जायना शिवरका म्हळ्यार कितें रे, आमी आज हिरेगुत्तेंतल्यान हांगा कारगला येवन घेनू रथोत्सव करून घेनू वापस आमी हिरेगुत्ती वचका. किंतु एक संतुष्टीत कसन की म्हळ्यार हे देवस्थानाचे वर्धंती उत्सव आणि हिरेगुत्ती देवस्थानाचे वर्धंती उत्सवाचे दर संख्या जर आमी पळयल म्हळ्यार दोन्ही मॅच जाता आसा. एक दिकान तिथी वैके मॅच जाता आसा, एक दिकान वर्धंती संख्येय मॅच जाता आसा. तांगेले 90ನೇ वर्षाची वर्धंती 9+0 9 जाले आणि तुमगेले हांगा 27ನೇ वर्षाची वर्धंती 2+7 9 जाले. सो दोन्ही रितीरी एक संबंध आसा म्हणून आमी लेखताची. थंय वैके आजी मस्त लोक आशिल्ले आनी हांगाही आतां रथोत्सवा मस्त लोक येताची. आतां सांगले की प्रिय गुरुवर्य स्वामेले पयले काही ना, पयले हे दिकान तुमगेले आतां हे सायडाक कसनय तरी एक फेमस आसा म्हळ्यार पयले जोग फॉल्स मात्र एक फेमस आशिल्ले. बाकी कसनय गोत नाशिल्ले, कारगल कसनय कितें काही गोत नाशिल्ले. आज इतले प्रसिद्धी जाले की म्हळ्यार आज कारगल चौडेश्वरी देवस्थानाची एक प्रसिद्धीक येवन घेवन पाविल्लो आसा. म्हळ्यार इतलेक देवालय एक जागृत क्षेत्र हांगा निर्माण जाल्लो आसा.
सुभाष राम महाले ताणे तागेल वैयक्तिक जीवनांतू आम्ही मनुष्य जाल्ले व्यक्ती पहिले कसन करत की म्हळ्यार एक बरे धंदो करका, बरे घर बांधका, बरे कार घेऊ का, हे करका त्या करका अशी आम्ही मस्तीतले आलोचन करताच. किंतु सुभाष राम महाले जीवनांतू ताण आपणेल घर बांदचकिंता पहिले ताण पहिले देवस्थान बांधले. ताण आपणेल घर कडेर बांधले किंतु घर ताणे पहिले बांधले. आम्ही कसं करताची पहिले घर बांधचे, पहिले एक कार घेवचे, असं आम्ही आमगेल जीवनाचे लाईफस्टाईल आम्ही सेट करून घेतात. किंतु ताणे तागेल जीवनांतू पहिले बांधील कसन की म्हळ्यार देवस्थान. म्हळ्यार इतलेक देवाल वेरी विश्वासतान दवरील हा जन देवान ताका हात सोणाशीची ताका उबारून दवरले. आणि आज पळया इतलो व्हड जाग्यांतू विस्तारित जावन नाशिल्ले तसले जाग्यांतू असले एक भव्य मंदिर हांगा निर्माण जालें. आणि खाली एक कुटुंबाक संबंध पाविले, महाले कुटुंबाक त्यांनी आरंभ केले तसले देवस्थान आज संपूर्ण गांवची लोकची आमगेल देवस्थान म्हणून घेऊन तांगेल इतले तनीची सेव करून घेवन वता आसा म्हळ्यार त्या देवीनं उठ लोकांक कशी एक आकर्षित केल्या म्हणचे की तरी ह्याची एक उत्सव आमकां कारणीभूत जावन घेवन आसा. आमगेलंतू प्रति एकाका विश्वासाचेची खेळू प्रति एक ना जाल्यार कोणे खसनेची कार्य करचे गेल्यार विश्वास नाशी करना. आम्ही आध्यात्मिक जावन घेवन सांगचे पुरो ना लौकीक म्हळ्यार तुमगेले पर्सनल लायफांत वयकेची तुम्ही एक व्यक्तीक पयशे दिवचे आसा बा, कशी दिता तुमी पयशे? कोणकी एक लायलो म्हाका एक पयशे दी म्हळ्यार तुमी दितावे. आतां कोणे तरी येवन गेले ए म्हाका एक 5 लाख दी रे म्हळ्यार तुमी दिवचे जातवे? दिनाची. कित्याक दिनाची? विश्वास आसवे तुमकां? विश्वास ना. बँकांतू तुमी केन्ना बँकान दवरता? हां, बँकाचे रुल्स रेग्युलेशन उठू खात्री सम आसा, कसने प्रॉब्लेम जाल ना, इंटरनल कसने प्रॉब्लेम ना, उठू क्लियर आसा म्हणून केले फुडें ना कसं करता तुमी थंय डेपॉझिट तुमी दवरताच. जर फाल्यां एक न्यूज भायर पडले की म्हळ्यार हे बँकांतू अशी जाता आसा म्हळ्यार नेक्स्ट दिवसाक व्हड लायन उठू पयशे काण घेवचेक व्हड लायन चाल जाता. कित्याक? आतां विश्वास ना. कसकी एक विशय आयकलो फुडें कसं जालें तुमकां ते विश्वास गेले. आत्तानी हांतू दवरचे जायना मरे, पट पयलेच हांव पयशे काडका. RBIन कसकी इम्पोज केल्लो आसा, डायरेक्टर कसकी धांवन गेल्लो आसा, मागेल पयशे हांव काण घेता. कितलेही व्हड ब्रँड असो, कितलेही तुमगेले हे असो, एकदा विश्वास गेल्ले तुमी कडेन कितलेही ची हे असल्यार वयकेची ट्रस्ट करचेक जायना. प्रति एक हांतू ते मनशाल विशयांत जावो ना, तुमी इन्वेस्टमेंट करचे विशयांत जावो ना, खंयचेही विशयांत जावो, तुमी विश्वास असल्यार मात्र मुकाविल्या हात म्हळ्यार मुकावील इन्वेस्टमेंट करचे की मुकावील कार्याक प्रवृत्त जावचे की पळयल्लो आसा. हे लौकीक पळोवन तशी आध्यात्मिक कशी लौकीक जिवनांतू इन्वेस्टमेंट करताना, लोकांक एक वेव्हार करताना तुम्ही कशी एक विश्वास पहिले महत्वाचे पळयताची, तशीच आध्यात्मिक जिवनांत वैकेची विश्वास अत्यंत महत्वाचे. कोणाचेर विश्वास करका म्हणल्यार प्रश्न. आध्यात्मिक जिवनांतू कोणाचेर विश्वास करका तेतून शास्त्र सांगता स विशयाचेर तुमगेल दृढ जावन घेवन विश्वास असले म्हळ्यार त्या विश्वासाक समजावन घेवनूच तुमकां फल मेळटा म्हणून सांगिल्लें आसा. ते स विशय कसन की म्हळ्यार मंत्रे तीर्थे दैवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवती तादृशी म्हणून सांगिल्लें. हाजे अर्थ कसन की म्हळ्यार हे स विशयाचेर मंत्रे तीर्थे दैवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ यादृशी भावना, खंयची रितीची भावना तुम्ही हे स विशयाचेर दवरताची सिद्धिर्भवती तादृशी, तुमकां सिद्धी वैकेची तुम्ही दवरील विश्वासाक समजावन घेवनूची तुमकां सिद्धी प्राप्त जाता. तुम्ही थोडे विश्वास केल्यार थोडे सिद्धी, संपूर्ण विश्वास केल्यार संपूर्ण सिद्धी तुमकां मेळटा. तातूंत यादृशी भावना तादृशी सिद्धी, खंयचे रितीर भावन दवरले त्या प्रमाणेची तुमकां सिद्धी प्राप्त जाता म्हणून सांगलें. आतां उट्टू लोकाले विश्वास एकटाय पूर्ण. एक व्यक्ती मस्त विश्वास करता, अनेक व्यक्ती थोडे विश्वास करता.
अनेक व्यक्तीक थोडे संशय आज विश्वास करता फाले संशय निर्माण जाता असले मस्तीतले ॲटिट्यूड आमगेले एक 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 स्वभाव एक एक लोकांना विंगड उरता तागेल भावना कशी विंगड जाता तशी तागेल सिद्धी वैकेची विंगड विंगड प्राप्त जाता. आता स विषय कशी की म्हळ्यार मंत्रे मंत्र म्हळ्यार बापूसू चरडाक गायत्री मंत्राचो उपदेश दिता ना आनी कोणे तरी वैदिक परंपरेचो व्यक्ती चरडाक एक मंत्रोपदेश दिता तेन्ना त्या चरडाक त्या मंत्राचेर विश्वास आसा की ना आमकां गोतना ना चरडाकय गोतना. बापसून गायत्री मंत्र उपदेश केलतना सान उरता तो 8 वर्साचो 10 वर्साचो ताका विश्वासू भक्ती हे त्या म्हळ्यार शब्दाचे अर्थ वैके ताका गोतना. किंतु तो कसलेक हे करचे प्रारंभ करता की म्हळ्यार बापसून ते एक मंत्रोपदेश दिले. आता त्या मंत्रोपदेशाचे दिले नंतर प्रतिनित्य जप करका. आता गायत्री उपदेश केले म्हळ्यार प्रतिनित्य चूक नाशीची 108 पंता आम्ही गायत्री मंत्र पठण करका म्हणून आसा दारल्यान. आता 108 गायत्री मंत्र म्हणचेक लागी लागी तुमके 10 निमिष लागता. केलो लोकांक 12 निमिष केलो लोकांक 15 मॅक्झिमम 15 निमिषा भितरी 108 गायत्री मंत्र जप बरे रितीर करचेक अवकाश मेळता. आता बापूस घरा उरता पूत थंय संध्या वंदन करताना जप करका. आता बापसूल कसन लॅक की म्हळ्यार ताण 15 निमिष बसले म्हळ्यार गायत्री मंत्र केल्ले म्हणून अर्थ. पुत्तान लॅक कसन की म्हळ्यार हांव 15 निमिषा पयलीं उठलो म्हळ्यार बापसूक कळता हांव गायत्री मंत्र म्हणला म्हणून. सो पूत कसन करता की म्हळ्यार 15 निमिष पर्यंत बसता. आता जप केले की ना म्हणून आमकां गोतना बट तो 15 निमिष पर्यंतच पळया थंय देवालेक बसता. ताजे पयले 10 निमिष 5 निमिष पयलीं उठलो म्हळ्यार बापूस उलयता अरे 10 निमिषा भितर गायत्री जाल रे आज बेगी केलवे ना गायत्री मंत्र जप कमी केलवे 54 केलवे म्हणून हे उठोवची प्रश्न येता. तेतकून तो कसं करता बापसूक वैके छाय जायना म्हण कितें 15 निमिष बसता. बापूस वैके ताण जप म्हळ्यार की तागे लागीं काय बस ना तो खंयकी बसेल उरता. तो टायम पळयता 8 घंटे बसला 7:15 पर्यंत हांव उठचें न्हय. 7:15 पयलीं उठलो म्हळ्यार हांव प्रश्न करे तो 8:20 उठता. हां बरें केलें उरताला आनी 20 निमिष बसलो म्हणून हा गेले आलोचना बट ताचेल्ल्यान जप केले की ना काय ना गोतू ना. ते कसन जाता आसा ते मंत्र कोणा दाखोवचे करता आसा चेल्लो बापसूक आनी बापूस कसन करता आसा टायमाचेर एकला. विश्वास कोणाक विश्वास ना. चरडाक जर विश्वास असले ना बापसून उपदेश केले तसले गायत्री मंत्राचे पठण केले निमित्तान मागेल बर जाता मागेल शिक्षणांत बर जाता मागेल मुखावेल भविष्यत जिवनाक बर जाता म्हणून जर चेल्ल्याक विश्वास असले री ताण बापसूक ते दाखोवका म्हूण ना. जावका म्हणून 10 निमिष बसचे 15 निमिष बसचे 20 निमिष बसचे खाली बसचे हे गरज ना. जर विश्वास ना जाल्यार असल आनी उठूची करका पडता. दुसरे दाखोवच कितें खाली बसका दुसरे दाखोवच कितें नाटक करका पडता. जर ताका ते गायत्री मंत्राचे विश्वास असले म्हळ्यार कोणाक दाखोवका म्हूण ना. ताका जर विश्वास असले गायत्री मंत्र केले निमित्तान म्हाका बर जाता म्हण जर विश्वास असल्यार त्याची गायत्री देवी तुमकां बर करून घेवन दिता. किंतु विश्वास ना जाल्यार असल उठून नाटक करका तेन्ना फल वैके मेळना. कित्याक म्हळ्यार भावन ना जाल्यार फल वैके मेळना. सो हे मंत्रे खंयचे तरी मंत्रारी आता आमी एक मंत्र दिले रामतारक मंत्र अभियानाक आमी 13 रामतारक मंत्र जप आमी उपदेश दिले. आमगेल समाजाक एक विश्वास कसं की म्हळ्यार स्वामीन उपदेश केले तसले मंत्र पठण केले निमित्तान आमगेल कुटुंबाच बर जाता मागेल बर जाता समाजाच बर जाता म्हळ्यार एक विश्वासारीची उठू लोक हांगा राम नाम जप करता सच. आनी आज इतले हे कसन की म्हळ्यार 333 दिवसांतू 356 ಕೋಟಿ ಜಪ ಅತ್ತಪರ್ಯಂತ ಜಲ್ಲಸ ಲೆಕ್ಕಿಲಕ್ಕಿಂತ ಚಡ್ ಜಪ ಅತ್ತಪರ್ಯಂತ ಜಲಿಲಸ ಹಕ್ಕ कारण कसं समाज बांधवान दवरील तसले विश्वास राम नाम जप कसन मारे राम नाम जप ना. स्वाम्यान उपदेश केला स्वाम्याला एक संकल्प असा मठाचे एक गौरवा प्रश्न म्हणले एक हज्जेन उट्टू लोकांना कटिबद्ध जावन गेलो
आमगेले राम नाम जपाक सर्व लोक सहकार करता आसाचे. मंत्रे तीर्थे म्हळ्यार आमी तीर्थक्षेत्राक आनी वताचे. तीर्थक्षेत्राक गेलतना मुख्य जावन घेवन कसं करताचे आमी थंय वचून न्हू खंयचे खंयचे महानदी आसा ना खंयचे खंयचे न्हंय आसाची तांतूं आमी स्नान करताचे. आतां धर्मस्थळा लागीं गेले बा थंय तुमी नेत्रावतीन तुमी स्नान करताले. तुमी जर प्रयागाक गेले म्हळ्यार थंय तुमी स्नान करताले. ना तुमी त्रिवेणी संगमान स्नान करताले. ना वाराणसी गेल्यार गंगांत तुमी स्नान करताले. बद्री क्षेत्रा लागीं गेल्यार अलकनंदांत तुमी स्नान करताले. सो एक कडेन गेलतना तुंगभद्रांत स्नान करचे की ना जाल्यार गोदावरींत स्नान करचे की कसन की म्हळ्यार तीर्थक्षेत्रांत वचून न्हू स्नान केलें म्हळ्यार खंयचे तरी आमगेले निमित्तान मनुश्याले अज्ञानान गोत्तसून म्हणून आमी सांगतानाची गोत्नाशी कसने तरी पाप घडील आसल्यार ते तीर्थ स्नान केले निमित्तान सर्व ही आमगेले पाप ते धुवन वता म्हणल्यार एक विश्वास. आतां कसन जाता बापूसू ताका वचचेक जायना. बापसूक एक फॉर एन एग्जाम्पल वयोवृद्ध जावन घेवन उरता. तो तागेले पुता सांगता अरे तूं वाराणसी वता न्ही रे वाराणसी गेलतना थंय एक गंगांत स्नान कर म्हणून घेवन सांगता. आतां तो थंय वता तागेले एक 2-4 तागेले वट्टू एक 2-3 लोकांक पेटयल उरता बापसून एक तागेले वैरी नदर दवरच्या हो स्नान करत की ना की इत्यादी तांणी येवन रुपयोट दिवचे हांकां तुगेले पुतान स्नान केलें ना पुतान स्नान केलें म्हणून. तातूंत तो चेल्ल कसं करता वचून घेवन स्नान करता. कोणाल कितें स्नान करता आसा बापसूक कितें ना जाल्यार हे मागेले 2 फ्रेंड्स आसा पळय वचून घेवन मागेले बापसूक सांगले री म्हळ्यार ताका विश्वास ना की गंगा नदीन तूं स्नान केले निमित्तान मागेले कसने तरी एक पूर्व जन्माचे ना इह जन्मांत हांव कसने एक पाप कर्म केले आसल्यार ते सर्व ही पाप परिहार जाता म्हळ्यार जर विश्वासू त्या व्यक्तीक ना जाल्यार तुमी कितलेय गंगांत स्नान मारा डुबकी मारा कितलेही केल्यार वैकेची तुमगेले पाप काय धुवन वतना. त्या निमित्तान विश्वास उरका. आमगेले हिंदू समाजांत इतलेक विश्वास की म्हळ्यार आतां घडील तसले प्रयागराजांतू घडील तसले महाकुंभ मेळांतू 66 कोटी लोक वचून घेवन स्नान करता म्हळ्यार आमगेले समाज बांधवांक हिंदू परंपरेक ते एक न्हंयचे बद्दल आशिल्ले तसले श्रद्धा दाखवून घेवन येता. तुमी अमेरिकांत गेल्यार 33 कोटी टोटल पॉप्युलेशन ताजे 2 पट्टी वचून घेवन कुंभमेळांत स्नान करून घेवन आयल्या म्हळ्यार आमगेले गंगा नदीचे ना जाल्यार सरस्वती न्हंयचे ना जाल्यार प्रति एक यमुना न्हंयचे एक ताजे इम्पॉर्टन्स ताजे एक महत्व कितलो आसा म्हणून घेवन दाखोवन दिल्लो आसा. आमगे लेखान खंयचे तांगेले होड्डोड हे आसा सर्कस हे ते कॉन्सर्ट हे ते खंयचे गेल्यार वैकेची इतले लोक वैकेची खंयची जमाव जाल्लो नासा. एक क्षेत्रांत घडेल म्हळ्यार ते प्रयागराजांत घडले. हाका कारण कसने विश्वास की प्रयागराजांत वचून घेवन आमी स्नान केले निमित्तान आमगेले सर्व ही कसने एक कश्ट की ना जाल्यार कितेंही आसल्यार ते एक निवारण जाता. ना जाल्यार खंयची देशांतल्यान येवन घेवन प्रयागराजा वचून घेवन स्नान करताचें कारण कसने तरी एक कारण उरका न्ही. त्या कारणा मागशी ताका एक विश्वास उरका ना जाल्यार वचून घेवन भोंवन घेवन आयल्यार अर्थ ना. सो त्या निमित्तान ते एक विश्वासा निमित्तान थंय गेले. तातूंत मंत्रे तीर्थे दैवे म्हळ्यार देवाचेर कशी मंत्राचेर विश्वास उरका कशी तीर्थ स्नानाचेर विश्वास उरका तशीच देवाचेर वैकेची विश्वास उरका. हांगाची विश्वास अशी आसकी म्हळ्यार की लोक शुक्रारा आनी अमावास्याक घडचे तसले हांगाचे एक पालखी उत्सवाक स्वता लोक हांगा येवन घेवन हे करता इतले हे की म्हळ्यार हांगाची एक प्रख्याती की अशी म्हणटाची की हांगा देवी आमगेल्यांत कशी आसा पालखीन तूं उट्टू लोकांन उबारून व्हरचे कोण सेलेक्शनांनी म्हणना हाण धरका ताण धरका अशी कसने ना. हांगा कसन की म्हळ्यार अमावास्ये दिसा कोण थंय राबिल उरता देवी सिलेक्ट करता की कोणाल खांद्याचेर हांव बसका म्हणून घेवन म्हळ्यार असल तरेचे एक विश्वास हांगा आसा की देवी स्वता तीक येद्रा कोण दिसता तागेले येद्रा खांद्याचेर बसून घेवन
ती तिगेले उत्सव ती करूसून घेता म्हणले हांग विश्वास आसा. सो त्या निमित्तान अमावास्ये दिवसाक हांग लोक येवन गेनू मस्त सेव करताची. मंत्रे तीर्थे दैवे दैवज्ञे दैवज्ञ म्हळ्यार ज्योतिषशास्त्राचेरी आमकां विश्वास उरका की केलो पंथा भटमाम सांगता की तुका अशी अशी जात्रा अशी हें जाता. 2 म्हयने तो पळयता भटमाम तुमी सांगिल्लें तशी जालें ना म्हणून कडे तो आनीक भटमामा पळयता. हे भटमामान सांगिल्लें जालें ना तो आनीक तो भटमामा सांगता तुगेले 1 वरा भितर जात्रा म्हणून तो 1 वार पळयता आनी वापस चेंज करता. भटमाम तुमी सांगिल्लें. सो अशी केल्यार जायना. थोडे समय लागता. थोडे तुगेले विश्वास उरका ना. तूं कोणाक विचारता ताजेर तुका विश्वास उरका. कोणकी एकल्यान सांगलें म्हळ्यार फुडें तूं वचून गेलो तूं थंय प्रयोग करत बसले री ते खंयचे रितीर तुका यश मेळना. तातूंत तुका ज्योतिषशास्त्राचेर ज्योतिश व्यक्तीचेर वैके तुका विश्वास उरका. विश्वास उरले री तुका फल मेळटा. दैवज्ञ भेश जे डॉक्टराचेर तुमकां विश्वास उरका. हां एक लोकाले एक डॉक्टरू विंगड उरता. बट एक मात लक्षांत दवरा तुमी केन्नाही एक सांगतना तुमगेले फॅमिली डॉक्टर म्हणून एक तुमी दवरून घेताचे. गांवांतू 100 डॉक्टर आसाची किंतु तुका विचारतना तुमी कसं म्हणटात ना आमगेले फॅमिली डॉक्टर आसा म्हणून तुमी सांगता. बाकी डॉक्टरा लेगीत वतना तुमी 99 डॉक्टरा लेगीत वचनाच. ते एकले डॉक्टरा लेगीत वताच. कित्याक की म्हळ्यार त्या डॉक्टराचेर एक विश्वास. मागेले आज्या काला वैके तागेले गेल्ले आमी. मागेले हांव वैकेची तागेले वता आसा. मागेल पूत वैके थंय वता आसा. सो एक विश्वासू त्या डॉक्टराचेर बशिल्लो आसा तुमकां. तो कसन शिकला MBBS शिकला की ना आनीक चड शिकला की ते ताका संबंध न्ही. एक विश्वासू थंय एक हें जाल्ला जन ताण कसनय सांगल्यार वैकेची तांणी करचें. हां तूं एक स्कॅन करून घे. ताण सांगलें म्हळ्यार कोणें स्कॅन करता. बाकी कोणें तरी डॉक्टरान सांगलें म्हळ्यार ना हांव पळोवन सांगता म्हणून इतलें सांगता. ना म्हणना. दुसऱ्यान कोणें तरी सांगलें म्हळ्यार तो कसो म्हणटा ना म्हणना हांव पळोवन सांगता. तो ताण करचें कसन की म्हळ्यार हे डॉक्टरान अशी कर म्हळ्यार तूं एक पळोवन सांग रे म्हणून वापस ताका विचारचें. जर घरांतू ना गांवांतू कसकी ताप आयला बा आनी तुमगेले फॅमिली डॉक्टर आज थंय ना चॅकअप करचेक ना कसनय ना कितेंय ना तेन्ना तुमी कसं करताची एक फोन करून तरी ताका विचारतात. ना तो थंय एक वच डॉक्टराल एक वच आनी तो कसं सांगता सांग. तागेले हें जाले नंतर हांव फाल्यां येता तूं फाल्यां यो म्हणून. आतां कोणाल उतरार तो थंय गेलो तुगेले फॅमिली डॉक्टराक सांगिला तो जावन गे न्हू गेलेलो ना. म्हळ्यार इतले एक विश्वासू डॉक्टराचेर तुमी दवरल्यार मात्र तुमकां फल मेळटा. आतां गांवांत आनी कशें की म्हळ्यार आमी केलो पंत सांगता केलो वयोवृद्ध जाल्ले लोकांक आमी तांकां डॉक्टरा लेगीत व्हरता म्हळ्यार तांणी यानाची त्याने नाकरे तूं वचून इंजेक्शन दिवचें तो एक 50 रुपया घेता कसले 50 रुपयांनी घालचे अशें न्ही. एक केलो म्हालगड लोक तांकां जनरेशन घ्या पुरता आनी हे आतांचे चेडूं येवन घेवन ना तो MBBS केल्लो आसा युरोपान शिकून घेवन आयिल्लो आसा PhD केल्लो आसा बरे व्हड क्लिनीक आसा वच रे मागेलो हांगा एकलो मनुश्य आसा वचून घेवन दाखयल्यार फाल्यां का हांव समज येता तुगेले MBBS कसा न्ही म्हणून घेवन अशी उत्तर उलयता. कित्याक की म्हळ्यार ताजेर विश्वास ना ताका त्या गवटी औषधाचेर विश्वास. त्या व्यक्तीन एक हात धरून घेवन पळयल्यार पुरो तान साखर म्हणून घेवन औषध दिल्यार पुरो फाल्यां तो समज येता. कित्याक की म्हळ्यार तान पळयल्या म्हणून तागेले हात गुणाक तो फाल्यां कची समज येता. बाकी कोणेय आपुळ्यार पळयल्यार वैकेची ताका समजायना. सो अशी डॉक्टराचेर तांणी एक लोकाचेर विश्वास दवरला उट्ट लोकाचेर विश्वास दवरना. सो तुमी कशी एक डॉक्टराचेर विश्वास दवरता फल वैकेची तुमकां तशी मेळटा. तेगो मंत्रे तीर्थे दैवे दैवज्ञ भेशजे अंतिम जावन गुरू. सो गुरूचेर वैकेची तुमकां विश्वास दवरून घेवका. आज हे कारगल चौडेश्वरी महालसा नारायणी देवस्थान इतलं वैभव येवचें कारण कसन की म्हळ्यार तांणी आमगेल गुरूचेर दवरिल्ले तसले एक विश्वासा निमित्तान आज हांगा इतलें बर जाल्लो आसा. तांणी सांगिल्लें आसा तांणी ओपून घेतिल्लो आसा की आमगेल प्रिय गुरुवरे स्वाम्यान हांगा अनेक पंत वास्तव दिले. आमगेल प्रिय गुरुवरे स्वाम्यान तांणीची तांगेले वक्तव्यांतू आशिर्वचनांतू हे एक बरे क्षेत्र जावं म्हणून तांणी एक हांगा अनुग्रह केले. आज तांगेले एक उत्तर सत्य जाता आसा. आज मस्त लोक हांगा येता आसाची हे उठूची तांणी गुरूचेरी
गुरु मठाचेरी दवरील तसल्या विश्वासा निमित्तानची आज हेवटूच वैभव वाढील असा. सो यादृशी भावना यस्य सिद्धीर्भवती तादृशी म्हणून सांगील असा. तन्निमित्तानं आईच्या दिवसाक वैक्याची रथोत्सव जाता. रथोत्सव म्हळ कुडेनं कसकी एक गाडी तांडील तशी दिसताले ना, ते गाडी न्हय, त्या देवान बशी तसल वाहन, आणि देवाल वाहन आमकां देवाल वाहना वटूची एक प्रदक्षिण काडची की त्या वाहना वटू वच तसल एक सौभाग्य आमकां मेळटा. तुमी आतां एक आमगेले कार आसा, मर्सिडीज कार आसा, आमी तांत बसल्यार तुमी ताणल्यार तुमकां कसं मेळटा? हां, स्वाम्याल सेव केल्या म्हणून दिसता इतलेची, बट कसं मेळटा? खंय शास्त्रांक कसं तशी बरयलां. किंतु देवाल रथ जर तुम्ही तांडिलेर, रथस्थम चक्रिणम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते पदे पदे अश्वमेधस्य फलम अवापनोती मानव म्हणून सांगितलं असा. रथारी आरूढ जावन घेन आशिल्ले तसले देवाक रथारूढ जाले नंतर त्या रथ तांडिलेरी आमकां पुनर्जन्म ना म्हणून सांगितलं असा. पळया, पुनर्जन्म म्हळ्यार केलो लोकांक दिसता वापस मनुष्य जन्म केन्ना, संतुष्ट दिसल्यार मात्र वापस मनुष्य जन्म जावका म्हणून दिसता. जर दुःखीत आस म्हळ्यार हे जन्म नाका आनी तुल्यान पार जावका म्हणून दिसता. जर बरे पयशे येता आसा, कसने तोंदर ना, बरे रिती रुटू घडता आसा, बरे व्यापार चलता आसा, कांय टेन्शन ना, कितें प्रॉब्लेम ना जाल्यार तेन्ना ताका दिसता वापस एक जन्म आसल्यार वापस मनुष्य जन्म जाल्यार अड्डा म्हणून तेन्ना दिसता. बट केन्ना त्रास येता, केन्ना बँक लोन घेतली उरता, केन्ना वेव्हार समजायना, हे आनी मनुष्य जन्म नाक मारया म्हणून दिसता. सो कोणाकही मनुष्य जन्म वापस जावका म्हणून कोणे अपेक्षा उठलो करनाच. संतुष्टीत असताना तागेले विचार विंगड, बट निज जावन गेनू तो कसन करता म्हळ्यार हे जीवन नाका, आरोग्या समस्या, आज व्यापार बरे आसा, फाल्यां व्यापार समना, आज बँकांत पयशे घाल्ले आसा, फाल्यां RBI कसन इम्पोज करता म्हणून कोणाक गोतना, आज शेअर मार्केटात बरे पयशे आयले केन्ना फाल्यां पडटा म्हणून कोणाक गोतना. सो भय आसा, सूख ना, आरोग्यान समस्या आसा, कित जाता, कशी जाता, केन्ना जाता, कसनय आमकां गोतना. तेन्ना मनुष्य जन्म वापस जावका म्हणून कोणें अपेक्षा करना. कोणेंय देवालयाक वचून वापस म्हाका एक मनुष्य जन्म दी म्हणून तो विचारचे वतना. तो विचारता आशिल मनुष्य जन्मान तो आरोग्याक चड दी म्हणून एक विचारचे वत विना. हा, वापस एक मनुष्य जन्म म्हळ्यार आतांची मरण मेळचे तशी प्रश्न केले तशी जाता देवालयाक. वापस मनुष्य जन्म दी म्हळ्यार हे जन्म बेगी खाली कर का, अनेक जन्म दिवका म्हळ्यार तशी जाता. सो कसं विचारतो ह्याची मानव जन्मान तो आरोग्याक चड दी म्हणून आमी देवालयाक एक प्रार्थना करता. अर्थात कोणेही वापस पुनः मानव जन्म हे करना. जर मानव जन्म नाका तेन्ना रथारूढ जाल्ले तसल देवाल वट्टू पायाचेर पाय घालून घेवन रथ कशी तांडत उरताची तशी त्या रथा वट्टू आमी तांडत वचून घेवन देवा पळयत आमी जर प्रदक्षिण काडले ना, रथोत्सवांचो सहभाग जाले म्हळ्यार ताका पुनर्जन्म ना म्हणून सांगिल्लें आसा. आतां हे विश्वासाचे विशय. फाल्याक मारया कोण रथ ताणले ताणें वापस जन्म आयलावे, तो आयलावे म्हळ्यार एक एग्जाम्पल दाखया म्हळ्यार आमी दाखोवचेक जायना. फाल्याक 200 वर्सां तुल्यान हांगा रथोत्सव जाता आसा, थंय रथोत्सव जाता आसा, ताण रथोत्सव 50 वर्स तांडिल्लो आसा, तो वापस ह्या भूलोकाचेर जन्म आयला की थंय स्वर्ग लोकांत आसा की वैकुंठ लोकांत आसा, स्वाम्यान दाखोवचें जाता म्हळ्यार ना. तेतकून सांगलें हे विश्वासाचे. तुमी विश्वास दवरल्यार तुमकां फल मेळटा. विश्वास दवरना जाल्यार वापस जन्म घेता उरचे, वापस कश्ट भोग करत उरचे. तेतकून हे आमचेर विश्वास. तेतकून वर्षाक कसने जाल्यार वैक्याची लोक रथोत्सवा येवन गेनू हांगा रथ तांडिता म्हळ्यार एकय एक कारण कसन की म्हळ्यार असल हे पुण्य फलांत आमी सहभाग जाल्यार आमकां असल एक पुण्य फल प्राप्ती जाता म्हळ्यार एकय एक विश्वासारी जन हांगा येता आसाचे. ना जाल्यार लोक येनाशिल्ले. तांकां गोत आसा रथोत्सवा आमी सहभाग जाले आमकां कशी एक फल मेळटा म्हणून स्वाम्यान सांगिल्लें आसा, आमकां अशी बर जाता म्हणून आनी सांगिल्लें आसा. ते निमित्तान चूक नाशीची कसने उरो चूक नाशी येवन गेनू रथ तांडून गेनू एक प्रसाद ग्रहण करून घेवन वताची. त्या निमित्तान आज फाल्गुन कृष्ण द्वितीया रथोत्सव आशिल्ले निमित्तान सागर गांवतुल्यान वैक्याचे लोक आयिल्ले आसाची,
रिप्पनपेटे तुल्यान लोक आईल असाची, अन्य गाव तुल्यान वैकेची लोक आईल असाची. आज ही कारगलांतू पयलीत लोकांनी पळोवचें मेळनाशिल्लें, इतले लोकांनी पळोवचेक मेळनाशिल्लें. आज अशी जालें प्रति शुक्रारा हांगा अन्नदान जावचें तसलें क्षेत्र जावन घेवन बशिल्लो आसा. पयले असल कसनय नाशिल्लें. अन्नदान करचे, पालखी उत्सव, रथोत्सव कसनय नाशिल्लें. आज इतलेक वैभव वाडला की म्हळ्यार रथोत्सव आरंभ जाले. प्रति शुक्रारा हांगा दर्शन, प्रति शुक्रारा हांगा अन्नदान, प्रति अमावास्याक सकाळी आनी रात्री अन्नदान. इतलेक वैभव देवान वाडूसून घेतले. आनीकची देवान मुखावेल दिवसांत आनीक हे क्षेत्राचे वैभव वाडूसून घेवका आनी मुखावेल दिवसांत हांगा आयिल्लो काल कश्ट परिहार जावका म्हणून आमी देवाला प्रार्थना करून घेताची. तशी आयच्या दिवसाक स्वामीला आगमन आशिल्ल्या निमित्तान अनेक भाविक लोक हांगा आयिल्ले आसाची. तांगेले वैयक्तीक जिवनांतू तशीच विशेष जावन आयिल्ले तसले समाज बांधव, तशीच हांगाची आढळीत मंडळी तांगेले वैयक्तीक जिवनांतू तशी ह्या देवस्थानाच्या प्राकारांत नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल घडयताची. श्री कृष्णार्पणमस्तु.